देवान आमकां हें कळीत केल्लें आसा की जेन्ना आमी देवा बरोबर रावता तेन्ना आमचो सगलो वावर कांयच न्ही कसो आमच्यान करूंक जाता. कोणी भाशेन आमी सारकी वाऱ्यार तरोंक तेल्या आनी जाय पळय तशी आमच्यान वयर सकयल वचोंक जातलें. त्याच प्रमाणे चलतना आमी थकची ना, कित्याक आमी न्हय ताची शक्ती आमकां सगळो घटाय दिता. आमी कितें करता, जेवण घेता, जेवण घेतलें म्हणटच आमी आमकां घटाय मेळटा. पूण खूब जाणां जेजूचेरूच पातयेवन आसात, ताकाच ती घेवन जियेतात आनी खूब वर्सां 40 वर्सां एकली असतरी तेच भाशेन आपलें जिवीत फकत कोमयां घेवन जियेलेली आसा. तर ही वचोऱ्यां देव कोत्ता आनी आमी देवाक चिटकोन रावया. ताका लागून ताणें आमकां सांगलां, सगलीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी आहात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. म्हजें जिवीत तुमी जितलें पद करून जियेतल्यात तितलें सगळें सोंपें जातलें, कित्याक तो ल्हानवीक आनी शांत काळजाचो. तर आमी ताचे बरोबर हे भाशेन जिवंक लागलें की ना आमी शांत जातल्या आनी आमी तो आमचे सगळें वावुरता म्हणून तोच कांयच न्ही कशें आमचें सगळें कितें जें करूंक जाय तें आमी करतले. जितली आमी आमचेर घेवंक लागता तेन्ना हो भार आमच्यान उखलून व्हरोंक जायना, आमी तक्रार करूंक लागता. पूण जितली आमी ताचे सोबे एकवटोन सगळो वावर करूंक लागता तेन्ना सगळें सोंपें जाता. आनी हाका लागून जेजू पळयात कशे भाशेन आपल्या बापायच्या गोठान जियेतालो. रातचो सगळो वावर जालो म्हणटच बापा बरोबर तो वेळ सादतालो. रातभर बापा सोबें एकवटोन जियेतालो, न्हिदतालो आनी सकाळीं उठलो की ना परतून ताचे सोबें एकवटून रावतालो. आनी ताका लागून तो आमकां अशें म्हणटा, हांव न्हय बाप म्हजे सोबें वावुरता, म्हजी न्हय बापाची उतरां हांव परगट्टां आनी हे परी हांव तुमी तर म्हाका पळयतात जाल्यार तुमी ताकाच पळयला. हे भाशेन तो बापाच्या एकवटान तो संबंद तो जियेतालो. तेच भाशेन जेजू आमच्या काळजांत आसा, ताका चिटकोन आमी आमचें जिवीत सारया. सगळे जाणां हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पळयात कोण घेता हो सुस्कार, तोच. तो आमचे सोबें बरोवन येता आनी आमकां जिवीत फावो करता आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडून आमकां तातूंतली स्वतंत्र करूंक तो आशेता. पूण आमी कितें करूंक जाय, सगळें ताका ओपून दिवंक जाय, ताका समोरपूंक जाय आनी सगळे सांत भक्तांनी हे भाशेन आपलें जिवीत सारलें म्हणून तांकां आमी सांत म्हणटा. कित्याक ती न्हय जेजू तांचे सोबें जिवंत आनी सगळो वावर करीत आसलो. तर हे भाशेन आमी आमचेंय जिवीत घडोवन येवच्याक आतां आमी हे भिटवणेंत आमचें जिवीत जेजूक समोरपुया. आमेन.